आज हांव तुमकां वन ऑफ द हायेस्ट केबल कार इन एशियान तूं बयसू न्हू ते वयर ते वन ऑफ द मॅजिकल प्लेस इन काश्मीराक आपण व्हरतस. फुल एपिसोडांतू स्नो अंतू 3 घंटो ट्रेक केले नंतर संजे म्हणटना कुंजरा पावली ती. नेक्स्ट दिवस सूर्यदेवाक पळोवन आमगेले ब्रेकफास्ट जाल्ले. कुंजरा दक्कून गुलमार्ग मुकाल गंटು दूर मात्र. आम्ही टंगमाग पावून थंय कोटनी बूट्स घेवचे सांगतात पण आम्ही फेस टू वद्दकून थंडाक वाटसलो. ग्लास इंपॉर्टंट दोळ्याक रिफ्लेक्शन मारता. 10 गंट भितरी जीवन स्टेशनाक पावली ती. आता केबल काराला वरता आसा रे समज थंड आसा. कशी बुक करचें कितली जाता पुरा डिटेल्स हांव डिस्क्रिप्शनान दिता पळयन ती. हे प्रोजेक्ट जम्मू काश्मीर गव्हर्मेंट आनी एक फ्रेंच कंपनी पोमगाल्स केलें जॉयंट वेंचर. फर्स्ट फेस 1998 अंतू पब्लिकाक ओपन जालें. हे केबल कार 2 फेस आसा. फर्स्ट गुलमर्ग दकून कोंदोरी थंय आमी आतां फर्स्ट हांगा वता आसा ती. सेकेंड कोंदोरी दकून अफरवत पीक थंय. फेस 1 साधारण एक 10 मिनट भितर. आतां नेक्स्ट फेस 2 वता आसात आमी. हे वेटिंग एरिया आसा. केबल कार वयर वयर गेले तशीची 9th हायेस्ट पीक नंगा पर्वत दिसताशिल्लें. आता मी फेस 2 पावली ती. अफरवत पीक 14,000 फीटार गेश. पावन चिके एदरा चमकून तांचे श्वास मेळना म्हणके जाल्ले. चिके ऑक्सिजन उणे सांगा ते ऑलरेडी बरो नाशिल्लें. अज्जे ताता वच आयला होता हंग ते मात्र हंग आर्मी तनी आसा ती सोल्जर्स आसा ती हंग येयला ना म्हणला. मिगेले एद्राक हंगा आर्मी बेज आसा सो त्या व्हिडिओ काडना हांव. सो आमगेले मागशी पाकिस्तान आसा म्हण LOC पुरो आमगेले मागशी जावता. सो जस्ट इमॅजिन आमी ह्या नमुने कवर करून आयल्या ती. आनी हांगा आर्मी बेज कशी सर्वाइव जातात की रात्री म्हळ्यार आनी थंडाय जाता ना भयंकर अनबिलिव्हेबल. दूर दूर ते हायेस्ट पीक्स दिसतशिल्ले. जन हंगा ट्रेक करू वतात खंय. ह्या पीक्सान तूं ट्रेक करू स्टार्ट केल्यार रिटर्न येतात की ना म्हणून गॅरंटी ना. तुमकां लायक व्यू आनी एक शांत जागेरी वचूंक जाल्यार फेस 2 हांव रेकमेंड करता. ऑलमोस्ट 12 गंज जाले. आमी आतां फेस 2 तुका भायर सरता. फेस 2 मस्त एक्सप्लोर करूं जायना. इंडियन आर्मी आसता ती सो पब्लिकांक एक सण्ण एरिया मात्र एक्सेसिबल. फेस 1 एक्सप्लोर करूंक मस्त जाग आसा. एक व्हड ग्राउंड म्हणगे आसा. फॅमिली फ्रेंड्स आवटू टाइम स्पेंड करता जाल्यार फेस 1 बेस्ट. आमी आतां फेस 2 वतकून फेस 1 आयले. पयरी सोनमार्गांतू हे वेट वॉटरप्रूफ ग्लव्स नाशिल्ले सो आज आमी वॉटरप्रूफ ग्लव्स घेतले. स्नोवान खेळलो कसं एन्जॉय करीत. आनीक कसं म्हणा डेकोथलॉन दुकान आमी पॅन्ट हाडलेले. हांगा पळय हे पॅन्ट वल्ली जायना. म्हाका केन्ना एक स्नोमॅन करता म्हण एक आश आशिल्ली. 4-5 दीस जाले मात्र स्नो पळोवण. स्नो पळोवन सुमार दिवस जाल्यार घट्टी जाती अशी धरू मेळना. हांव विघ्नेशाक इतलें शांत पळयन की म्हूण. हे हांव स्नोमॅन केला. दोड ना हात ना कसलें ना.
2 घंटे झाला कशें एक्सपिरियन्स वर्थ इट तवळ येता चिकी तितले गडबडी नाशिल्ला चिक्के गडबडी आसता आमगे स्लॉट सकाळी 9 घंटे आशिल्ला आमी 9:30 म्हणटा हांगा पावली आनी सो चिके लेट जाल्यार आमकां समज क्यू मेळटा 1 घंटो केले बटी 3 घंटे क्यू मेळटा म्हूण सांगता ती सो आमी मस्त लकी आशिल्ली तुमी खंयच्या येवंचे आसल्यार वग्गी सकाळी स्लॉटाक काय जारी मस्त छान म्हणल्यार समज स्पेंड तरी येता आम्ही सकाळी हंग दोकूनची एंट्री जालेली ती आता लाईन पण आहे ओ ते मागशी ते असं लाईन ते गुलमार्ग राबून नेक्स्ट डे सकाळी बार सरलारी मस्त क्राउड अवॉइड करेक्ट म्हणजे असं सो नेवर प्लॅन दंपारा गोंडोला राईड गुलमार्ग पार्किंग एरिया दोकून मेन फेज 1 नाका चिके चंपूचे आसा तावड सकाळी आमकां टायम सेव करता म्हणून आमी ऑटो रायली ती 2 जणांक ताणें 200 रुपया घेतला तशी शेअरिंग हें आसा कसं जीप टाईप पण आतां मी रिटर्न वता चमकून वता सदी कितले कांय ना 2 किलोमीटर मात्र आसा चमकून वचाक आनी लायक व्यू आसा अशें हांगा वयर हट्ट आसा रातचे आसा पुरो सो ह्या हट्स हांगा वयर अशें गव्हर्मेंटाचे गोल्फ खेळतात की हांगा समरांत गोल्फ कोर्स पण बरो आसा प्रॉबेबली गोल्फ कोर्स आणि आमी ते वयर चोवचे नाही लिंता वाडे सो गेद्रा दिशा या गुलमर्गाच्या पार्किंग पॉइंट हांग दुखून मागीर आमी भितर वचाका विंगड गाडी करका आमगेल टॅक्सी अलाव करना ती हांगाचे एक सगळे युनियन गाडी आसता तांगेल थ्रू मात वचचे जावचे रिटर्न वतना वाटेरी नागपाल्स रेस्टॉरंटांतू जेवण केल्लें कारण तशी वतशी ती तेन्ना हांवें एक नॉर्थ स्कूल म्हाका बरें पळयलें सेव लव जेलसी किल्स तशेंच रोडार वता आसतना आमकां मस्त ज्ञान मेळटा वॉट टू बी नोटेड आमी गुलमर्ग कोण श्रीनगरा वचचें म्हणून केलें बट आतां चेंज इन प्लॅन्स आतां आमी पहलगाम वता आसा ती टिपिकल ऑटम काश्मीर पावली ती हॉटेला नांव द हॉटेल पीस विला खंय कितले पीसस पूण वळखात बट हे इंटिरियर आनी दीस इज द प्रिटिएस्ट क्युटेस्ट रूम म्हण येता प्लस हांगा केटल आसा वो ते लास्ट सेंट्रलाइज्ड हिटर सिस्टम आसा सो रात्री पूर कडेन हिटर ऑफ करता ती आमी आतां पूर कडेन रबेल जाग्यार पुरा हिटर ऑफ केला रात्री 8 वरे जेवण म्हणला फॅन्सी लाईट चंद लाईट आसा बट जायना ओके थोडे वेळ रेस्ट घेता ती बाय बाय बफे ओके ओके आमी जेवण कोण आयली ती आजी शेनवार फाल्यां आयतार सो फाल्यां आमी घर सोडू ऑलमोस्ट एक वार जाता सो साधारण होम सिकनेस येता म्हाका कोण जेवण म्हाका लायक 5 आनी एक नॉनची दिल्यार पुरोशें घरा वचा म्हणजे जेत तसं हॉटेलातून बाहेर सरले आम्ही आता साईट सीइंग आवडता सर पहलगाम लागीं देवस्थान आसा तलगावण्णे सूर्य टेम्पल आम्ही हे ट्रीप बँगलोर दुखून डेली वच म्हणलें केलें डेली पावले नंतर आमगे प्लॅन चेंज जाला ते पूर एपिसोड्स पळोवंक जाल्यार लिंक कमेंटान दिता पळयन ती आमगे कार ते रक्तवास नेक्स्ट व्हिडिओ मस्त ओल्डेस्ट देवस्थान पळोवचें वता आसा ती वीडियोज लाइक करें ती शेयर करें ती आमची वसरीक सब्सक्राइब करें ती